खेडेकर बाबान सांगलें की आयज काल आपल्याक आयकपाक कमी येवपाक लागला म्हणपाक लागले आनी तांच्यांनी मुद्दामून सांगतना सांगलें कित्याक कमी येवपाक लागला. लोक कदाचित आपल्या बद्दल वायट उलयताले ते आयकपाक येवचें न्ही म्हणून. पण म्हाका दिसता हांगा बरें उलयल्लेंय बी आयकनासतना लोक फुडें वयता तें हांवें पळयलां. बरें उलयलें खूब कितें बरें जाता पण ते आयकोन घेयना, तांचे आयकोन घेवपाची मनस्थिती ना. कारण ते ह्या देशा बद्दल आनी राज्या बद्दल बरें आसा. तांच्यांनी म्हटलें की आपल्याक अंदूक दिसूंक लागलां, म्हणजे दिसपाक मातशें कमी दिसूंक लागलां. पण हांगा इतकें कितें बरें जालां हें दिसता, बट तें पळोवपाचेंच ना, दुसरेंच कितें तरी पळोवपाचें आसा. मुद्दामून म्हणजे ह्या राज्याचो विकास फाटल्या 10 वर्सांक तुमी पळयात. हांवें कित्याक सांगलें तर आयज घटक राज्य आसा. मुद्दामून कंपेर करात फाटलीं 50 वर्सां आनी ही 10 वर्सां. आमकां ह्या राज्यांतलो भरभरून विकास दिसतलो. तो जर पळयलो, आमच्या कानांनी जर आयकलो जाल्यारूच तो आमी फुडल्या पिळगेक सांगपाक शकतले इतलो बरो विकास आमी करपाक शकले. हांवें केला म्हणना, हांव केला बिलकूल म्हणचो ना. कारण हो करपाक सगळ्या गोंयकारांचो तितून हातभाव आसा. सगळ्या गोंयकारांचो फाटली गेली कितलींशींच वर्सां कंटिन्युअसली जी सरकारां चलता तांचोय हातभार आसा. पळोवपाची गरज आसा, बरें उलोवपाची गरज आसा. वायट केलां आसत जाल्यार निश्चित रित्या सांगचें, म्हजें कांयच म्हणणें ना. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तें आयकपाची म्हजी तयारी आसा. तें आयकतूय हांव आयज आयलां. घटक राज्य दिसा 2019-20चो गोमंत विभूषण पुरस्कार लोक कलाकार विनायक खेडेकराक, जाल्यार 2021-22चो गोमंत विभूषण पुरस्कार गीत संगीतकार पंडित प्रभाकर कारेकाराक दिलो. तांचे वावराची तोखणाय करतना चित्रफितूय दाखयली. लोककला सांबाळून सरकारान पावल मारचें म्हूण खेडेकार उलयलो. सांस्कृतिक परंपरा अश्यो आसात की जातूंतल्यान कलात्मक प्रेरणा सतत मेळत आसा. ताका लागून हाचें वेवस्थीत आनी गोंय छोटेशें आसा. 2-3 वर्सांत हें सगळें जातलें. हें जावचें ही एक मागणी आसा म्हजी, तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन करता ती. आनी दुसरें म्हळ्यार जें कितें ना जालां, आमचो दांडला खेळ, हाणपेट अशे प्रकार आमच्या दोळे मुखार ना जाले. म्हाका दिसता अशें म्हणटात की जें ना जालें ताच्यात जितें रावपाची शक्त नाशिल्ली. हांव वेगळे भशेन म्हणटा, जें ना जालें ताका नवसंजीवनी दिवपाची ताकद आमच्यांत नाशिल्ली आनी आमी जबाबदार आसात ताका. तर ताका नवसंजीवनी कशी दिवंक येता हाचो विचार जावंक जाय. दांडिया खातीर सगळें जाता, पूण हांवें खंय तोणया खेळाची तालगडी आपलो कार्यशाळा जाल्ली वाचूंक ना. अशा वेगळे वेगळे हातूंतल्यान हे जे गोंयचे सगळे कला प्रकार आसा आनी ताच्यो फाटल्यो ज्यो सांस्कृतीक धारणा आसा. कारण एका प्रकारांत हांव सांगता की पिटकुळेच्या फुलांची चुमळ घालून ती बुटी तो ताणें माथ्यार घेवंक जाय अशें आसा. हें सगळें जावचें अशें म्हाका दिसता. गोंयच्या लोककलेचे सांबाळा खातीर सरकारान लोककलेचें डॉक्युमेंटेशन रिकॉर्डिंग करपाचें काम सुरू केलां म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रेकॉर्ड करपा खातीर सगळीं सांस्कृतीक गितां ही ऑडियो आनी व्हिडिओ दोनूय करून दवरपाचें सुरवातूय जाली. 2 सिरीज ऑलरेडी तयारूय जाल्यो. त्याच बरोबर हे खंय तरी म्हणजे रायटिंगांनी उरप हाजी सुरवात जी आसा ही ऑलरेडी तेंच्यांनी केल्ली आसा. तालगडी सारकिले लोक नृत्य म्हाका खबर आसा, कारण पाश्चात्य संस्कृती आयली काय ताच्या बरोबर बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही आमी आमचे विसरत वता. बट तालगडी सुद्दां त्याच पद्दतीत म्हणजे आमी म्हणटा की हेजी खंय तरी रिकॉर्ड करून दवरप आनी ताच्या फुडें व्हरप हें गरजेचें आसा. तें काम आमच्या कला आनी सांस्कृतीक मंत्रालयाच्या मार्फत ऑलरेडी आमी सुरवात केला आनी फुडल्या जनरेशना खातीर हाजो सगळ्याचो आस्पाव हो निश्चित रित्या हातूंतल्यान आसतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार.